68-70 वाठारांतल्या नव्यान बांदिल्ल्या सरकारी मुळाव्या शाळेत धोक्कादायक घडणूक घडली। वर्ग सुरू असताना एका चौथीच्या विद्यार्थिनीचेर फॅन कोसळपाची घडणूक घडली। या अपघातान विद्यार्थिनी जखमी जाले। ताका बेगोबेग उपचारा खातीर सांखळेच्या हॉस्पिटलांत दाखल केले। उपरांत फुडल्या उपचारा खातीर जीएमसी शिफ्ट केला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कांय म्हयने पयलीं ह्या शाळेन दुरुस्तीचें काम केल्लें। डायरेक्ट स्कुलान तेजे फोन येयलो डायरेक्ट सांखळे हॉस्पिटलान थंयच्यान ताका फुडें रेफर केला। म्हाका ऑलरेडी काय खबर ना कितें जालां तें परतून पळयत। ओके ना आता जी तुका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी ती कितें म्हणलें चेडूं म्हणजे क्लास चालू आसली तिची पेपर चालू एग्जाम आसली एग्जाम चालू आसली आनी इतल्यान चलतो फॅन पडलो रनिंग फॅन पडलो। खंयची शाळा ही पुरये सत्तरी प्रायमरी कितल्यांक जालें सकाळी 9:15 सकाळी 9:15 मागीर ताजे उपरांत मागीर तुका कोणा सांगलें म्हाका टिचरीन फोन केलो न्हू अशें जाला कितें म्हणून सांगलें म्हणजे फॅन पडलो मातशें कानाक लागलें म्हणून। ओके स्कुलान येवन म्हणजे स्कुलान आपलो स्कुलान गेलो गेटी कडेन सांगलें म्हाका की ताका फुडें रेफर केला सांखळे व्हेला। म्हणजे तुमी येवच्या पयलींच येयले म्हणजे ती सगळीं जाणां भियारली न्हू एकदम कट पडल्यार बरें जातालें। ओके आनी जस्ट म्हाजे 4 किलोमीटर पयस घरा आनी म्हाजे टायम म्हणजे सांखळे ताका पयलीं PSC नेले गव्हर्नमेंट स्कूल हय PSC नेले PSCतल्यान मागीर तूं PSCन पावलोय थंयच्यान मागीर हांगा PSCन कितें सांगलें काय ना ताका फुडें रेफर केलें रिफर केलें स्पेशलिस्टाक दाखय म्हणून ओके कानाक चालू आसता। ओके सो तूं आतां हेजेर कितें फॉलोअप घेतलें कितें पळय न्हू इस्कॉलाचेर कितें मिस हें जाला कोण कॉन्ट्रॅक्टर कितें आहा तांकां विचारता कॉन्ट्रॅक्टर न्यूली काम केल्लें न्यूली फॅन बसयलेलो अशें म्हणटा नवें केल्लें म्हणटा। हांव भायर आसलो गेटी भायर तेन्ना टिचर येवन धांवन येयली चेडवाक कानाक लागलेलें आमकां बी कळना की कितें जालां तें। हांव डायरेक्ट येयलो स्कुलान पळयत जाल्यार ते कान तेजो कट जाल्लो। त्या सिच्युएशनान हांवें काय म्हटलें 108 बी काय फोन नाका डायरेक्ट ताका म्हटलें व्हरता हांव सांखळे म्हणून म्हटलें पेरंट्सांक म्हटलें आपय हांव सांखळे व्हेलें ताका त्याच्या उपरांत मागीर तेजो पेरंट येयलो। तुम्ही सांखळे हॉस्पिटलान तुम्ही घेवन गेल्ले हॉस्पिटलान सुमार ताका कितें ट्रीटमेंट सांगलेलें की ताका ट्रीटमेंट म्हणजे डायरेक्ट ताका म्हापसा आयला कितें जालां ताका कानान न्हू डायरेक्ट कट पडलो सर आनी कान असो कान लोंबताले लोंबताले। आता कशें आसता हांगा 3 वर्सां किंवा 9 वर्सां पर्यंत भुरगीं आसता आनी भुरगीं जळमाळा खेळटा कारण टिचरी तेंच्या फाटल्यान काय भोंवंक शकना अशें अपर चपर जाता लोक भुरग्यांक व्हरता म्हणून मी म्हणटा एक 7:30 देड मेरेन आमकां एक सिक्युरिटी गार्ड तुमी दवरी तर मोठे तुमी उपकार केले अशें आमी मानता कित्याक भुरग्यांक लागून संरक्षण। फाल्यां भुरगो येयलो भुरगो पावतलो कर्नाटकाक टीचर मेसेज खंय तरी भुरगो ना म्हणून आमी मागीर खंय बॉम्ब मारपाची म्हणून म्हणटा एकदां तुमी सिक्युरिटी गार्ड एक हांगा दवरता 7:30 देड मेरेन तर आमी म्हणटा तुमचे उपकारच जाले म्हणटा की आमच्या भुरग्यांचें संरक्षण जातलें म्हणून मागीर तुमी आमकां कितें अशें आसलें कळोवंक ना म्हणून आमी तुमकां सूचना करता हेचेर विचार तुमी करा आनी काय तो आमचो सॉल्व करा आमचो प्रश्न असो। गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।